हाँ स्टार्ट झाले रे स्टार्ट सगळ्यांक तुमका येवकार आणि वेलकम. पहिली म्हटल्यार तुमका सगळ्यांक सॉरी, इतले दीस तुमचे कॉल्स आमी घेवंक ना आणि आमी रावल्ले आमची ऑफिशियल मीटिंग घेवन प्रेस ब्रीफिंग आणि प्रेस ॲड्रेस करतले म्हणून. आयच्या या व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या वांगडा आसा पार्टीचे अध्यक्ष मनोज परब, जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नाईक, पार्टीचे व्हाईस प्रेसिडेंट अनिश नाईक आणि सेबी फर्नांडीस, आणि तसेच बाकीचे कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स. इतले दीस तुम्ही पळयता पार्टीचे गजाली, पार्टीचे अफेर्स, आणि काल आम्ही पळयले की एक प्रेस कॉन्फरन्सूय जाली. मात आम्ही आमची कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी एक वीक पयलींच शेड्यूल केल्ले आणि एक्झिक्युटिव्ह मिटींग जावन आम्ही डिसायड केल्ले की प्रेसाक ॲड्रेस करपाचे. सो सगळे जे मुद्दे आसा ते आम्ही आयज ऑफिशियली तुमकां हे प्रेस कॉन्फरन्साक सांगतले. एक जो नॅरेटिव्ह चल्ला आणि कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सात आणि आयच्या पेपरांनी आणि सगळे मिडियांनी तो कवर केला, तो म्हटल्यार की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही डिसॉल्व जाता. सो आम्ही ऑफिस बेरर्स आणि कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी सगळ्यांक सांगूंक सोदता की वो फेक नरेटिव्ह आसा, वो रॉंग नरेटिव्ह आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी डिसॉल्व जायना आणि तशें काय सीईसीन आपले प्रिवियस मिटिंगेन डिसिजन्स घेवंक ना. थोडे एलिमेंट्स आसा वो जो नरेटिव्ह आसा तो पार्टीच्या अगेन्स्ट यूज करता आणि मिटिंग्स घेवन हे सगळे डिस्कस करता. आणि तेजोच भाग आमी पळयले की काल एक प्रेस कॉन्फरन्सूय जाली. सो परत एकदा तुमकां ऑफिशियली सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी डिसॉल्व जायना, तशें कांय डिसिजन सीईसीन घेवंक ना. सीईसीन हेज्या पयलीं 2 मिटिंग्स जाल्ल्यो, 1 एप्रील आणि मागीर 10 एप्रील. ह्या दोनूय सीईसी मिटिंगेक आमी आमचे जे कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स आहा तांकां सांगलेले की जे येता ते इलेक्शन्स येता ते होल हार्टेडली म्हणजे 100% दिवन, जशा भुरग्यांनी 2022 आपलो सॅक्रिफायस, आपलो टायम, आपले पैसे आणि आपलो सगळो अवेलेबिलिटी दिल्ले आणि सक्सेसफुल इलेक्शन्स कॉन्टेस्ट केल्ले, तशेंच हे फुडले इलेक्शन्स जे येता ती कॉन्टेस्ट करपाक तुमचो टायम जाय, तुमचे डेडिकेशन जाय, तुमचे एफर्ट्स जाय आणि पार्टीचे ॲक्टिविटीज फुडें व्हरपाक डिस्कशन करपाक जाय. कित्याक 2022 इलेक्शन जावन खुबशे भुरगे आपले कामाक लागले, आपले बिझनेसाक लागले आणि जे काल कोण प्रेस कॉन्फरन्स घेताले त्यांच्यानी ते मानून घेतला की 3-4 वर्सां ते इलेक्शन जावन आपले बिझनेसाक आसले, आपले कामाक आसले, पार्टीक फूल टायम दिवपाक पावूंक ना म्हणून. सो अशें तेच न्हू, अशे खूब जाण भुरगे आसले. म्हणून आमी सीईसीन डिसिजन घेतलेले की सगळे जे आमचे ब्लॉक कमिटी मीट आसा त्या ब्लॉकां कडेन डिस्कशन करपाचें. कितें डिस्कशन करपाचें की जे पार्टीचे ॲक्टिविटीज आसा आणि पार्टीचे फुडले इलेक्शन आसा ते कशे एग्रेसिवली कॉन्टेस्ट करपाचे, तितून कसो टायम दिवपाचो, फंडिंग अरेंजमेंट कशें दिवपाचे आणि जशे 2022 इलेक्शन्स कॉन्टेस्ट केल्ले ते रितीन
इलेक्शन कॉन्टेस्ट करून पार्टीचे जे अफेअर्स आसा, पार्टीचे जे काम आसा ते फुडें व्हरपाक जाय. थोडे सीसी मेंबर्सांनी आपले पर्सनल सांगलेले की ते जशे 2022 टायम दिल्लो तशें ते ह्या फावटी दिवपाक शकना, कित्याक ते आतां तेंचो बिझनेसान फूल टायम दिता, आपले जॉबान फूल टायम दिता. सो ते आमी तेंचे मानून घेतलेले. अशें डिसिजन केन्नाच जावं नासलें की पॉलिटिकल पार्टी, गोंयची सगळ्यांत व्हडली रिजनल पार्टी आनी गोंयची थर्ड लार्जस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ही डिजॉल्व करता म्हणून. सो हो एक फेक नॅरेटिव्ह आनी हो एक रॉंग न्यूज जे थोडे एलिमेंट्स आसा तेंच्यांनी स्प्रेड केला आनी तशें ते आमच्या भुरग्यांकूय सांगला. सगळ्या गोंयच्या लोकांक आनी आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा, आमचे सपोर्टर्स आहा, तांकां आमी सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी डिजॉल्व आमी करिना. आनी ते आयजूय आमी तेगेर डिसायड करून ते सांगलेले आसा की जे जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा, आमच्यो ब्लॉक्स आसा, तेंचे कडेन आमी मिटींग घेतल्यो. फॉर एग्जाम्पल सांताक्रूज आमी मिटींग घेतल्यो, मागीर शिवोली मिटींग घेतली, थिवीम मिटींग घेतली, मागीर आमी सालिगांव मिटींग घेतली, कलांगूट मिटींग घेतली. अश्यो मिटींग्स आमच्यो चालूच आसल्यो जे की आमी 10 एप्रिलाक डिसायड केले की ब्लॉकाक इन्फॉर्म करतले आनी सांगतले म्हणून. तेज्याच मदीं हो नॅरेटिव्ह स्प्रेड जालो म्हणून आयज आमी मिटींग घेवन हे डिसिजन तुमच्या मुखार आउट केल्ल्या. सांगपाचें म्हटल्यार हांसपाची गजाल दिसली काल ती प्रेस कॉन्फरन्स पळोवन. कित्याक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर पीपल्स रिप्रेझेंटेशन ऍक्ट सेक्शन 29A हा, सेक्शन 29C आसा. पार्टी रजिस्टर कशी करप, पार्टी कशी चलप, पार्टीचे अकाउंट्स कशे फायल करप, पार्टीचे कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट कशे फायल करप, पार्टीचे इलेक्शन एक्सपेंडिचर कशे फायल करप, हे सगळे थंयसर बरयल्ले आसा. थंयसर एकूय प्रोविजन ना की पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरी डिजॉल्व करूंक मेळटा. सो जेन्ना कायदोच तुका प्रोविजन धरिना जाल्यार आमी सीईसी मेंबर्स नाल्यार पॉलिटिकल पार्टी कशी डिजॉल्व करूंक शकता. अशे सुप्रीम कोर्टाचे कितले डिसिजन्स आसा की पार्टी वॉलंटरी तुका डिजॉल्व करूंक शकना. पार्टी जेन्ना थोडे नॉन कम्प्लायन्स करता, अकाउंट्स फायल करिना, कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट दिना, तेन्ना तेजे रिकॉग्निशन आहा ते डिरजिस्टर्ड जाता. जशें की तुमी पळयला की 4 गोंयच्यो रिजनल पार्टी आहा ते डिरजिस्टर्ड जाल्ली आहा. आतां जर आमी जर सारकें आपलें काम करूंक नासले, आमी जर बंद करूंक सोदताले, आमी जर कॉम्प्लायन्स करूंक नासले जाल्यार आमी केन्नाच डिरजिस्टर्ड जातले आसले. वयल्यान आमकां 2024 रिकॉग्निशन मेळ्ळा. आमचे फुटबॉल सिंबल आहा ते रिजर्व जाल्ले आसा. खंयचेच गोंयचे पॉलिटिकल पार्टीक फुटबॉल सिंबल मेळपाक शकना. सो ही पार्टी बंद जावपाक पॉसिबल ना आनी ती जावची ना हे आमी ठामपणान सांगता. दुसरो मुद्दो आमी क्लॅरिफाय करूंक सोदता. हेच्या पयलीं आमी क्लॅरिफिकेशन दिल्ले, आतां आयज मुद्दम दिता. जो जुलियस आल्मेदा आसा तो केन्नाच पार्टीचो मेंबर नासलो. परत एकदा सांगता, रजिस्टर्ड मेंबर तो केन्नाच नासलो. तो फक्त आमदाराच्या वांगडा भोंवतालो, आमदाराच्या वांगडा मिटींग अटेंड करतालो. म्हणून आमी एक क्लॅरिफिकेशन दिले की जसो एक मेंबर आसता तेन्ना तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज करता, पार्टीक डिफेम करता, पार्टीचो डिसिप्लीन आयकना, तेन्ना पार्टीक फूल रायट आसता ताका काडपाक. सो जशे गजाली तो जुलियस आल्मेदा करतालो, मात तो मेंबर नासलो, मात बिकॉज एमएलएच्या वांगडा तो असोसिएट आसलो म्हणून आमकां पार्टीचे नांव यूज जाताले, पार्टीचे नांव डिफेम जाताले, म्हणून ताका आमी क्लॅरिफिकेशन नोटीस दिला. खंयसर ते पब्लीक नोटिसीन आमी ताका रिमूव केला, ताका टर्मिनेट केला म्हणून सांगूंक ना. आमी सांगला तो तेजो आनी पार्टीचो कांय संबंध ना. तो जे एक्टिविटीज करता तेजो आनी पार्टीचो कांय संबंध ना. तो कितें करतालो आमदाराच्या वांगडा रावन, प्रेसिडेंटाक, पार्टीची सीईसी, पार्टीचे ऑफिस बेरर्स तांकां डिफेम करतालो, कॉम्युनल डिसहार्मनी प्रमोट करपाक पोस्ट घालतालो. मागीर जे डायरेक्टिव्स आहा, एमएलएचे डायरेक्टिव्स आसा, मागीर तेंचे ब्लॉकाचे डायरेक्टिव्स आहा ते फॉलो करनासलो. मागीर डेरोगेटरी, डिफेमेटरी वर्ड्स यूज करतालो.
ते सगळे लोक आमकां विचारताले की कसो पब्लीक डोमेनान तुमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स मेंबर जो आमदाराच्या वांगडा आसा तो घालतालो अशें पार्टीक डॅमेज जाताली. म्हणून आमी ते क्लॅरिफिकेशन नोटीस केला की तो आमचो मेंबर ना आनी तो जे एक्टिविटीज करता तितून पार्टीचो कांय संबंध ना. आतां हे करता आसतना हे चालू आसले 2023च्यान. 2023च्यान तो सगळ्यांक सांगतालो की मनोज परब जो प्रेसिडेंट आहा तेका देंवोवपाक जाय, तेका काडपाक जाय, तेका खूब इगो आसा, तेका खूब एटिट्यूड आसा. असली तेणी म्हाका, हांव पार्टीचो ट्रेजरर आहा, म्हाका तेणी मॅसेज धाडलेली आसा. आनी तेन्ना आमी आमदाराक सांगलें की असो तुजो एक मेंबर तुज्या वांगडा जो भोंवता, तुजो वोटर सपोर्टर तो पार्टीच्या अगेन्स्ट घालता, सो तेका तूं तुज्या वांगडा धरी नाका. ते जातकीर तेणी ऑफिशियल तो MLAचो स्टाफ म्हणून आसलो, तो स्कीम कोऑर्डिनेटर म्हणून आसलो. सो तेका लागून आमकां क्वेश्चन्स येताले तो कितें काम करता काय म्हणून तेणी MLA ग्रुपार म्हाका आनी आमच्या प्रेसिडेंटाक बायजण म्हणून म्हटलेले. ते म्हणून सुद्दां विरेश आमी सांगले विरेशाक बाबा हो कितें करता, असो परत परत वो डिफेमेटरी पोस्ट कितें घालता. मागीर ते जातकीर तेका तेंच्या टिमीन आनी विरेशान स्कीम कोऑर्डिनेटर स्टाफ म्हणून टर्मिनेट केलो. मागीर तेच्या नंतर काळांतरान तेका तेंच्यांनी परत घेतलो आनी कितलेशे तेजे पोस्ट आसा. जय श्रीरामाच्या अगेन्स्ट तो पोस्ट घालता, शिवाजीच्या अगेन्स्ट तो पोस्ट घालता, आमच्यो जे गौ माता आहा तेच्या अगेन्स्ट तो पोस्ट घालता आनी अशो डिफेमेटरी पोस्ट पार्टीच्या अगेन्स्ट तो घालता. म्हणून आमी डिसायड केलें की तेका क्लॅरिफिकेशन नोटीस काडची, पब्लीक नोटीस काडची की तो तेजो आनी आमचो काय संबंध ना. फाल्यां तेणी वायट कितें केलें जशें की पळयता तुमी कुर्चोर एक स्कॅन्डल जाल्लें, ते बीजेपीचेच कोण तरी ऑफिस बेरर आसलो, मागीर ते म्हणपाक लागले की ना तो बीजेपीचो मेंबरूच ना म्हणून. तसली पाळी आमी येवपाकूच दिना, आमी पयलींच सेफ रावता आनी क्लॅरिफिकेशन नोटीस आउट करता. इतले सगळे आसतना सुद्दां आमी लोक म्हणटा तुमी तेका अचानक कसो काडलो, स्पेशली सांतांद्रेचे ब्लॉक म्हणटा तुमी अचानक कसो काडलो. अचानक काडूंक ना. 2025 आमी 2 CEC मिटींग घेतल्यो आनी एक 24 मिटींग घेतली. 15 एप्रिल 2025 आनी 25/11/2025 ह्या CEC मिटींगेन विरेशूय प्रेझेंट आसलो. विरेशाक सगळे सांगलेले तूं जेच्या वांगडा भोंवता तो आमकां पार्टी डॅमेज करता, विरेशाक डॅमेज करता, तुका डॅमेज करता आनी बाकी सगळे जे तुमचे सांतांद्रेचे आहा तेका डॅमेज करता. सो तेका लागून तेगेर डिस्कशन जावपाक जाय, तेगेर एक्शन जावपाक जाय. मात ते काळांतरान जालेलें ना. तेकाच लागून आमी हांगसर सांतांद्रे ब्लॉकाची मिटींग आपयली ऑफिसान मिटींग आपयली. आमची 5 मेंबर CEC कमिटी तांकां मेळ्ळे आनी ते कमिटीकूय तेजो जो बिहेवियर आसलो तो खूब एग्रेसीव आसलो. म्हणजे ते सगळे म्हणपाक लागले की सांतांद्रे आसा म्हणून RGP आसा. RGP पार्टीच्या तेका लागून आमदार जिखून येवंक ना, तुमचें कांयच कॉन्ट्रिब्युशन ना, सगळें आमी निवडून हाडला आनी तुमी कितें कोणाक काडपाचें तें काडा, कितें प्रूफ करपाचें तें करा. अशें एक तेंच्यांनी इन्सल्टींग ते मिटिंगेक एग्रेसीव जावन हांगसर ऑफिसान आमच्या मिटींग जावन अशी तेंची जो कंडक्ट आसलो तो पार्टीच्या अगेन्स्ट आसलो. म्हणून आमी इतले तेका संदी दिवन आमी विरेशाक खबर आसतना विरेशाक सांगून सगळे हे केला आनी एक पब्लीक नोटीस काडलेली आसा. आनी हे एलिमेंट्स तुमी पळयता आतां मडगांव मिटींग घेता, पार्टीच्या अगेन्स्ट मडगांव मिटींग घेता आनी असलेच जे जुलियस सारखे लोक आहा ते एका फुडें व्हरता आनी पार्टीच्या अगेन्स्ट मिटींग घेवन पार्टी कशी स्प्लिट करपाची, पार्टीचे जे पार्टीक कशें कोर्टान व्हरपाचे, पार्टीची CEC बॉडी, पार्टीचे प्रेसिडेंट चेंज करपाचे डिसिजन्स ते मिटिंगेक जाता. म्हणून पार्टी वॉज रायट. जी क्लॅरिफिकेशन नोटीस पार्टीन इश्यू केला तितून पार्टी करेक्ट आसली. मागीर ते जातकीर ते क्लॅरिफिकेशन नोटिसीन आमी बरयल्ले की कोणूय आसूं MLA ZP ना खंयचोय मेंबर तेज्या वांगडा जर दिसता तर तेगेर एंटी पार्टी एक्टिविटीज जातले म्हणून.
आणि त्यात बाकीचे खूपशे इश्यूज असले म्हणून काल एक न्यूज तुमका प्रेस कॉन्फरन्स मार्फत कळ्ळे की आमदाराक पार्टीन शो कॉज नोटीस काढला म्हणून. सो आम्ही ते ऑफिशियली सांगता विरेश बोरकर जो आमचो सांतंत्रेचो आमदार असा त्याका पार्टीन शो कॉज नोटीस काढलेली असा. शो कॉज नोटीस एज पर पार्टी प्रोसिजर काढलेली असा. पार्टीचो MLA जावच्या पयलीं विरेश बोरकर पार्टीचो मेंबर, पार्टीचे ऑर्गनायझेशन, पार्टीचे डिसिप्लिन कमिटीज, पार्टीचे डिसिप्लिन, पार्टीचे सगळे व्हॅल्यूज हे खंयच्याय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हच्याकून व्हडले आसा. मेंबर ना जाल्यार तो MLA जावची नासलो, पार्टी ना जाल्यार तो MLA जावची नासलो. सो म्हणून तेजो कंडक्ट, तेजो बिहेवियर CCन नोट डावन केलो आनी ताका शोकोज नोटीस काडला. शोकोज नोटीस काडपाचे रिजन्स कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगूंक ना, बट आमी तुमकां सांगता कित्याक काडला ती. फर्स्ट म्हटल्यार जुलियस आल्मेदाची नोटीस, तो अजून असोसिएट आहा, ताका सगळ्याक तो वांगडा भोंवता आनी पार्टीची जी नोटीस आहा तिका तो वायलेट करता आनी डिसिप्लिनरी एक्शन्स तेगे जे आमी कितें आहा ते डिसिप्लिनरी एक्शन्स तितून तो बसना. म्हणजे जो जुलियस आल्मेदान ते पार्टीचे डिफेम केला आणि त्याच मनशाक घेवन तूं भोंवता म्हणून ते एक कंडिशन्स आहा ताका आमी शोकोज नोटीस काडला. मागीर जे ZP आहा तृप्ती बगाल त्यांनी एक पोस्ट घातलो की मनोज इनफ इज इनफ जेन्ना आमी जुलियसाक काडले म्हणून तेजें क्लॅरिफिकेशन आमी शोकोज नोटिसीन विरेशा कडेन मागला. मागीर तेजो जो स्टाफ आसा ते सगळे स्टाफ तेजे जुलियसा वांगडा दिसता, ताका सपोर्ट करता आनी पार्टीचे डायरेक्टिव्स आहा ते वायलेट करता. सो वन ऑफ द रिजन्स हे आसा. म्हणजे आमदाराची इंडिव्हिज्युअल सोशल मिडिया आसा जी त्यांनी केल्ली, तितून पार्टीचे काय लोगो दिसना, पार्टीचे काय फ्लॅग दिसना, पार्टीचे सिंबल दिसना, पार्टीचे नाव दिसना. सो तेगेरूय आमी क्लॅरिफिकेशन मागला. मागीर फाटले 2 CC मिटिंग्स म्हटल्यार 1 एप्रील आणि 10 एप्रील आमदार ॲबसेंट रावलो आणि आयची जी CC मिटिंग आहा एक्झिक्युटिव्ह मिटिंग तेकाय आमदार ॲबसेंट रावलो. आणि जेन्ना आमी CC मिटिंग घेता आमी स्पेसिफीक आमदारा कडेन विचारता तुजो टायम कितें आहा, बाकीचे मेंबरा कडेन तुजो टायम तूं केन्ना अवेलेबल आसता, जेन्ना आमी मिटिंग घेवया आमदार आमकां केन्नाच आमचो टायम सांगना, तो आमकां रिप्लाय करिना. म्हणून ताका आमी मेल करता. मेलीर आयचे मिटिंग तो आयज येयना म्हणून 10 मिटिंगां तिणी 9:30 मेल केला. 10 तारखेक मिटिंग आली CC तेन्नाय तेणी म्हाका दिसता आदल्या दिसा मेल केला. सकाळी 10 त्यांनी मेल केला. 10 तारीख सांजची मिटिंग आसली, सकाळी तो मेल करताना सांगता आपूण येयना म्हणून. सो 3 एक्झिक्युटिव्ह मिटिंग म्हणजे CC इज एक्झिक्युटिव्ह बॉडी, सुप्रीम बॉडी. एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन्स हे पार्टीन जाता, ह्या मिटिंगेन जाता, ते आमदार येयना आणि कित्याक येयना ते आमी क्लॅरिफिकेशन मागला. मागीर आमदार दुसरे कॉन्स्टिट्युशनी भोंवता तेन्ना आमचें जें एक स्ट्रक्चर आहा, ब्लॉक स्ट्रक्चर आहा, ते ब्लॉकान इन्फॉर्म करिना आनी ते मागीर मेंबर्सांक क्वेश्चन्स येता, विलेजर्स विचारता तेंकां, बाकीचे मेंबर्स विचारता अरे आमदार येयला तूं कित्याक दिसोंक ना तेज्या वांगडा. सो तो आमचो एक प्रोटोकॉल आसा, तो प्रोटोकॉल तो वायलेट करता. मागीर जे प्रेसकॉन प्रोजेक्टाक मोर दॅन 70 ऑक्युपन्सीज दिल्ल्यो, म्हाका दिसता 91 ताका लागून आमदाराक विचारनासतना ते सरपंचान दिल्ले. आमी ते पंचायतीचो सपोर्ट काडलेलो, मात तरी पूण आमदार तेज्या वांगडा दिसता, ताका इनॉग्रेशनाक आपयता, तेज्या वांगडा रील्स घालता, तेज्या वांगडा फोटोज घालता. सो हे आमी तेजे कडेन विचारला. आतां शोकोज नोटीस 16 एप्रिलाक आमी धाडलेली, कित्याक तो मिटिंगेक येयना आसलो म्हणून शोकोज नोटीस धाडली आमी मेलाचेर. 21 एप्रिलाक फर्स्ट रिमायंडर धाडलो. हे आयका व्हेरी इम्पॉर्टंट. 16 एप्रिलाक आमी शोकोज नोटीस धाडली, 21 एप्रिलाक आमी फर्स्ट रिमायंडर धाडलो मेलाचेर, 29 एप्रिलाक आमी सेकंड रिमायंडर धाडलो आणि 6 मेक आमी फायनल रिमायंडर धाडलो. तरी पूण आमदाराचो काय रिप्लाय येवना. काल जेन्ना तुमी ताका सांताक्रूज क्वेश्चन विचारले की तुका नोटीस काडला काय म्हणून आमदारान जो इतले दीस सायलंट आसलो आणि अजूनही आसा म्हणून त्यांनी आयज सकाळचे 2 रिप्लाय केला शोकोज नोटिसाची की शोकोज नोटीस कितें एलिगेशन घातला ते फेक आसा म्हणून शोकोज नोटीस विड्रॉ करची, इतलेच तिने रिप्लाय केला.
पॉइंट वाईज त्यांनी रिप्लाय दिवंक ना. ते जावन सुद्दां आमकां कळ्ळें की गेल्या आयतारा मडगांव एक मिटींग जाला, जी अनऑफिशियल मिटींग. पार्टीचे खंयच्याच ऑफिस बेरारान ती मिटींग कॉल आउट करूंक नासली, प्रेसिडेंटान करूंक नासली, जनरल सेक्रेटरीन करूंक नासली, साऊथ गोवा प्रेसिडेंटान करूंक नासली, नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंटान करूंक नासली, साऊथ गोवा जनरल सेक्रेटरीन करूंक कोणीच करूंक नासली. ती आमदार मिटींग चेअर करता. आणि त्या मिटींगेक कितें जाला ते काल जे मिटींगेक प्रेझेंट आसले तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्सान सांगला आनी फुडें आमी सांगतले. आनी ती मिटींग चेअर करता आनी पार्टीक कोर्टान व्हरपाचे, पार्टी स्प्लिट करपाची, पार्टीचो सिंबल सेपरेट करपाचो, मागीर पार्टी जी सीईसी बॉडी आहा ती चेंज करपाची, प्रेसिडेंट चेंज करपाची, अशें ते मिटींगेन डिसायड जाता. आनी तेवूय आमी नोट डावन केल्ले आसा आयज सीईसी मिटींगेन. म्हणून आमी ऑफिशियली आमदाराक फाल्यां ऑफिस बेरार ऑफिसान आपयतले. कित्याक तो आमकां टायम दिना. ताका आमी कितलेशे मेली धाडला की तूं यो, तुजो टायम सांग, मात तो रिप्लाय करना, ताका इग्नोर करता. फाल्यां आमी ऑफिस बेरर्स आमदाराक मेळटले आनी तुमकांय ते सांगतले खंयच्या टायमार आमी मेळटले ते. ऑफिशियली ताका आमी मेल करतले, मोबायलारूय ताका व्हॉट्सएपार धाडटले. आनी हे कितें चल्लां तेजेर आमी ते कडेन आन्सर विचारतले आनी तेजे कडेन क्लॅरिफिकेशन मागतले. मागीर एक मुद्दो उपस्थित जालो कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान, तो म्हटल्यार एन्युअल जनरल मिटींग. पार्टीचे जे कितें जनरल बॉडी मिटिंग्स आसा ते एज पर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जाता आनी ते आमी इलेक्शन कमिशनाक ऑलरेडी दिल्ले आसा. जेन्ना जेन्ना कितें इलेक्शन कमिशन आमकां मागता, डिटेल्स मागता, ते आमकां दिता आनी म्हणून ही पार्टी चलता. नाजाल्यार केन्नाच ही पार्टी जशें की गोवा स्वराज पार्टी आनी तीन पार्टी जाला डिरजिस्टर, त्यो आमी जावपाक जाय, उलट आमी रिकॉग्नायज जाल्ली आहा. सो आमी फक्त इलेक्शन कमिशनाक आन्सरेबल आसा. इलेक्शन कमिशनाक आमी अंडर आमी पार्टी रजिस्टर केल्ली आसा. सो तांकां आमी कितें आहा ते टायम टू टायम नोटिफाय केलेले आसा, सांगलेले आसा. पार्टीचे अकाउंट्स आमी रेग्युलर फायल केल्ले आसा आनी एवरी सीईसी मिटींगेन आमी ते सांगता. आयजूय ते आमी दाखयल्ले आहा. पॉलिटिकल पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर पीपल्स रिप्रेझेंटेशन ऍक्ट. इलेक्शन जातकीर 30 दिसांनी इलेक्शन एक्सपेंडिचर दिवचो पडटा. एवरी इयर कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट दिवचो पडटा. एवरी इयर ऑडिटेड अकाउंट्स फायल करचे पडटा. हे जर 3 गजाली तूं करिना, पार्टी 1 वर्स सुद्दां करिना तर पार्टी डिरजिस्टर जाता आनी पयलीं डिरिकॉग्नायज जाता आनी मागीर डिरजिस्टर जाता. सो आमी एवरी इयर केल्ले आसा आनी टायम टू टायम इसेक आमी इंटिमेट केलेले आसा. सो हेजी फुडली जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा, हांव मागता आमचे पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब हेनी फुडें वरची आनी तुमकां ब्रीफ करची. सगळ्यांक तुमकां येवकार. जशें अजयान सांगलें की ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी कित्याक लागून घेता आनी कितें घडलें. काळजान दूख भोगता की आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स एक्चुअली घेवपाचो टायम ह्या पार्टीचेर आरजीचेर येवपाक जाय नासलो. कित्याक ही पार्टी ज्या मेहनतीन उबी केल्या आनी ज्या त्रासान उबी केल्या ही फक्त विश्वासाचेर उबी केल्या, एकामेकाचेर विश्वास दवरून उबी केल्या. आनी आयज थोडे पार्टीन आसलेले घटक, थोडे सेक्शन्स हे पार्टी स्प्लिट करपाक सोदता, डिवायड करपाक सोदता. स्पेशली कॉम्युनल लायन्साचेर डिवायड करपाक सोदता. हिंदू क्रिस्तांवाचे गजाली सांगून भुरग्यांक ब्रेन वॉशिंग चालू आसा. पार्टीचे फंडिंगेचेर उलोवन भुरग्यांक मिसगायड करतात. आनी स्पेशली जे कोण इतली वर्सां एक्टिव्ह नासले ते आतां लिगल एडवायझर जावन पार्टीचे
पार्टी टेक ओव्हर करपाची, पार्टी स्प्लिट करपाची, पार्टी कोर्टान व्हरपाचे गजाली करता. सो एक दुखद गजाल आसा ही आरजीक लागून. कित्याक हें करपाक प्रत्येकान ही पार्टी उबी करपाक घाम गळयला, सॅक्रिफायस दिला. प्रत्येक भुरग्याचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. इट इज नॉट ओन्ली मनोज परब वा विरेश बोरकर, विश्वेश नाले, अजय न्हू, तर हजारांनी भुरग्यांचे सॅक्रिफायस आसा. पूण आयज ज्या रितीन ब्रेन वॉशिंग चल्ला आनी ज्या रितीन थोड्यांक दिसता की पार्टी दुसऱ्या तरेन चलोवपाक जाय आनी तांकां ती चलोवपाक मेळना म्हणून थोड्यांचे आतां पोटान दुखपाक लागला. आनी तांकां ते पार्टीचे आमचे सीईसी मेंबर जावं ना जाल्यार ऑफिस बेरर आहा हे तांकां हडल जाल्ले आसा. आनी हेकाच लागून हे जे सगळे षडयंत्र, ही कॉन्स्पिरेसी जी येदी व्हडली आरजीचे अगेन्स्ट चल्ला ही दिसान दीस वाडत आसा आनी वाडत रावली. हे आतांचेच न्हू, जशें अजयान सांगले 3 वर्सां पयलीं हे जुलियस आल्मेदाचे जे उलोवणे आसले ना जाल्यार जे नखरे आसले ते विरेशा फुड्यान आमी दवरलेले. एवरी टायम आमी विरेशा फुड्यान हे सगळे गजाली दवरले. ताका सांगले की ताका लायनीर हाड, ताका सारको जाग्यार हाड, कित्याक तो पार्टी डिवायड करता. तुका आनी म्हाका तो डिवायड करता. मनोज परब आनी विरेश बोरकर हे सेपरेट म्हणून दाखयता, विरेश बोरकर आनी पार्टी सेपरेट म्हणून दाखयता आनी त्या रितीन तो उलयता. आनी त्याच दादागिरीन ते थोडे तेचे ब्लॉक मेंबर्स आसले ते हांगा येवन उलयले की आमी आसा म्हणून पार्टी आसा, आमी आसा म्हणून आरजी आसा आनी आमी आसा म्हणून तुमी हांगा बसला म्हणून. आमी सगळे जाण इतलेंच मानता की पार्टीच्या वयर कोण ना. पार्टीच्या वयर प्रेसिडेंटूय ना, पार्टीच्या वयर एमएलए ना, पार्टीच्या वयर मेंबरूय ना. पार्टी सुप्रीम, पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. तेन्ना हे गजाली आमी विरेशा कडेन कंटिन्युअस आमी दवरले. जशें अजयान सांगले 2025 सीईसी घेतली, स्पेशल तेच्या कंडक्टाचेर सीईसी घेतली. थोडे तेचे स्टाफ थोडे मस्ती करताले तेंच्या कंडक्टाचेर सीईसी घेतली. विरेशाच्या परफॉर्मन्साचेर सीईसी घेतली की विरेशाचे परफॉर्मन्स कशें वाडपाक जाय, असेंब्लीक लागून तेणी कसो टायम दिवपाक जाय, सगळ्याचेर सीईसी घेतली. आनी विरेशाक सांगले की त्या भुरग्यांक समजय, जे भुरगे पार्टीच्या अगेन्स्ट उलयता ना जाल्यार तुका आनी म्हाका डिवायड करपाक सोदता ना तुका आनी पार्टेक डिवायड करपाक सोदता, हांकां मातशें जाग्यार हाड. हे आमी विरेशा कडेन कंटिन्युअस रिक्वेस्ट केली. आतां नॅरेटिव्ह असो सेट करता की मनोज येता आनी कोणाकूय भायर मारता, मनोज येता पार्टीन येता कोणाकूय भायर मारता. जुलियस आल्मेदा हे जावन म्हाका खबर आसतना म्हाज्या तेणी ट्रेजरराक अजयाक तेणी मेसेज धाडली, गौरेश आगरवाडे कडेन तेणी मेसेज घातली की आय एम नॉट अ रेव्होल्युशनरी आनी कितें कितें खूब मेसेजी घातले. सगळे प्रूफ आमच्या कडेन, सगळे प्रूफ सीएसीन विरेशा फुड्यान आमी दवरले की जो मनीस पार्टीक रिस्पेक्ट करिना, पार्टीच्या लिडरशिपीक रिस्पेक्ट करिना, पार्टीच्या फाउंडरांक रिस्पेक्ट जर करिना तेका पार्टीन रावपाची ते कसलोच रायट ना. इतलें आसतना 3 वर्सां आमी पाश्यास काडले. 3 वर्सां आमी पाश्यास काडले. हांवूय तेच्या कडेन उलयतालो, आमचेय भुरगे तेजे कडेन उलयताले, ते कांय हें करूंक ना. जे कोण म्हणटा आमी डायरेक्ट काडून उडयता. आयज दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन जेन्ना अशें जाता, 1 वरा भितर एक्शन जाता, तो मनीस भायर आसता. तुम्ही फाटीं पयला एक साखळे इन्सिडंट जाल्लो, पार्टीच्या अगेन्स्ट एक कोण तरी तेंचो साखळेचो कोण तरी मेंबर उलयल्लो, 4 उलयलो, 5 भायर. आयज आमी ते तरी करिना. आयज म्हाज्या अगेन्स्ट कितलेशेच फेसबुकाचेर पोस्ट येयले, म्हाज्या पर्सनल लायफाचेर येयले, हांवें 5 कोटी खाल्ले म्हणून येयले. ओपनली भुरग्यांनी पोस्ट घातला थोडे. माझ्या कडेन इतलो रायट आसा एज अ प्रेसिडेंट, हांव तांकां काडपाक शकता ऑन द स्पॉट. पण हांव ते कसले केन्नाच करिना. जे कितें आसता ते ब्लॉका कडेन डिस्कस जाता. फॉर एक्झाम्पल बाळू मळीक जेका आमी काडलेलो ते करपाक तेजे आमकां कंप्लेंट 2 वर्सां येताले. आमी 2 वर्सां ताका समजयलो, ब्लॉकान समजयलो, हांवें समजयलो, पर्सनली वचून ताका सांगलें अशें अशें चलता. 2 वर्सां ताका आमी काडलो. सॅनी गोम्साक काडलो म्हणटा. सॅनी गोम्स पार्टीच्या अगेन्स्ट, म्हाज्या अगेन्स्ट तेणी भुरग्यांक मेसेजी केल्ले आसा, पार्टीच्या अगेन्स्ट मेसेजी केल्ले आसा. हे आमच्या कडेन सगळो प्रूफ आसा. पार्टीक यूज करून
कोणाक कोणाक कितें धमक्यो दिवप कितें करप हें सगळें आमच्या कडेन आसा आनी म्हणून ताका तेन्ना काडलो 2 वर्सांनी काडलो. आतां सुद्दां जे भुरगे एंटी पार्टी मिटींग घेतात कॉन्स्पिरेसी करतात आमच्या कडेन सगळें आहा पूण आमी तांकां अजून पर्यंत काडूंक ना. जर काडलेले जाल्यार कितलेशेच भुरगे आयज घरा बसपाचे, ते खाली जावपाचे, पार्टींतल्यान खाली जावपाचे. जो नॅरेटिव्ह सेट करता की मनोज येता सगळ्यांक काडटा, एक आसा की एक खंयसर तरी लिमीट आसता प्रत्येक गजालीक. कित्याक ही पार्टी कशी सुरवात केल्या ती आमकां खबर आहा की त्या भुरग्यांक खबर ना. ही पार्टीची सुरवात कशी जाली, कशी उपाशी रावन ही पार्टी उबी केल्या आनी त्याच्या फाटल्यान सॅक्रिफायसीस कितें आहा पर्सनल लायफाचे, फायनान्शियल लायफाचे, सगळे हेल्थ वायज सगळे सॅक्रिफायसीस कितें आहा तांकां खबर ना. तरी आसतना आमी जेन्ना हे पाशयेस काडटा आनी जेन्ना जुलियसाक काडला तेन्ना जुलियसाक काडपाचे 2024 जाले, 25 विरेशा कडेन डिस्कस जालें आनी तरी ताका आमी काडूंक ना. आमी विरेशाक प्रत्येक त्याचो स्टाफ आमच्या बद्दल कितें उलयता, कितें करतात, कितें चल्लां ऑफिसान ते सगळें ताका सांगलें. आनी तेन्ना विरेशाच्या फुड्यान 5 मेंबर सीईसीची कमिटी एक आमी काडली. ती कमिटीक सांगलें की विरेशान सांगलें ते ब्लॉकाक कमिटीक मेळोनी. तो ब्लॉक येयलो कमिटीक मेळ्ळे, ते कमिटीक तेंच्यांनी लिटरली ह्याच ऑफिसान बसोन सीईसी बॉडी एका ब्लॉकाक भिवन स्पीचलेस जाली. इमेजिन करा भिवन स्पीचलेस जाली. कित्याक येतात तांकां अशी ट्रेनिंग आसली पार्टेचेर चडपाची, सीसीचेर चडपाची. पयलेंच तेंचे आसलें की तुमी हांगा बसला बिकॉज ऑफ सानंद्रे, आमदार जिखला म्हणून पार्टी आसा आनी आमदाराक जिखोवपाक पार्टीचे कसलेच कॉन्ट्रिब्युशन ना म्हणून तेंच्यांनी ह्या ऑफिसान बसून सांगलें. विरेश बोरकाराक आमी इंडिपेंडंट सुद्दां जिखोवपी आमकां पार्टीची गरज ना म्हणून तेंच्यांनी सांगलें. एका सुद्दां मेंबराक आमच्या काडशात जाल्यार आमी वोगी रावपाचें ना म्हणून सांगलें. हो सगळो रिपोर्ट आमकां सीईसीन आमच्या सीईसीच्या जी कमिटी आसली तेंच्यांनी सीईसी प्लेस केलो. ह्या रिपोर्टा बद्दल तेचे पॉइंटर्स आमी विरेशाक मेल केले. विरेशाक सांगले बाबा अशें जाला, तूं सीईसीच्या तो मिटिंगेक ते येवंक ना म्हणून ताका मेल केले. विरेशाचो आमकां रिटर्न मागीर विरेशाक सांगले तूं तुज्या ब्लॉका वांगडा मिटींग घे, कितें जाला ना ते फायंड आउट कर आनी आमकां रिप्लाय कर. आमकां तेचो रिप्लाय येवंक ना. वयल्यान विरेशान आमच्या कडेन मागले की कितें रिपोर्ट दिला तो आपणाक तुम्ही मेल करा. पार्टीचे कितें सीईसीचे मिनिट्स जाला ते आपणाक मेल करा. खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी आपले कॉन्फिडेन्शियल मिनिट्स कोणाक मेल नाजाल्यार व्हॉट्सएप नाजाल्यार कुरियर करिना. हे पयलीं लक्षांत दवर आनी हे सगळ्यांक कळपाक जाय, आमदाराकूय कळपाक जाय. कित्याक तेचो जो नवीन कोण लिगल एडवायझर आसा पळय तो ताका सारको लिगल एडवायस दिना. ताका कळपाक जाय म्हणून आमी आमदाराक सांगले तुका कितें पळोवपाक जाय, कितें तुका मिनिट्स ऑफ मिटींग पळोवपाक जाय, सीईसीचो जो कमिटी आसली 5 जाणांची तेंच्यान जो रिपोर्ट दिला तो रिपोर्ट पळोवपाक जाय जाल्यार तूं यो ऑफिसान तुजो टायम दी आनी तूं पळय. आमकां काय लिपोवपाचें ना. कित्याक हें आमी 3 वर्सांच्यान आमदारा कडेन रडटा. आमदारा कडेन हांव स्वता 5 फावटी लिटरली रडला दोळ्यांच्यान दुखां काडून की विरेश म्हाका तुका डिवायड करपाचो प्रयत्न जाता, कॉन्स्पिरेसी जाता, ही खंय तरी बंद जावपाक जाय. तुजेय भुरगे हेतून इन्वॉल्व आसा तेंची नांवां सुद्दां ताका सांगलेली. आनी तेन्ना जेन्ना आमी ही एक्शन घेतली ती एक्शन सुद्दां आमी घेवपाची नासली. जेन्ना हांगा सीईसी चलताली 7 सीईसी चालू केली आनी आमदारान आमकां मेल केलो की आपणाक पयलींच कितें तरी कमिटमेंट आसा, प्राय कमिटमेंट आसा जो आपूण येवपाक शकना. पूण आमदार त्या दिसा 8 सुमार चिमला पालकेक दिसलो आमकां. हांगा सीईसी येदी व्हडली मिटींग चलता, इतलो सिरियस इश्यू चलता आनी तूं थंय पालकी करता. तेन्ना भुरग्यांनी सीईसीच्या बॉडीन डिस्कस केलें की तेका आनी जुलियसाक आनी टायम दिवपाचो ना. तेन्ना हें जालें. तें जाल्या उपरांत तेच्या झेडपीन पोस्ट घातलो म्हाजेर, तेच्या स्टाफांनी पोस्ट घातलो म्हाजेर, मनोज इनाफ इज इनाफ आनी तुका दाखयता हें ते ऑडियो बिडिओ सगळे धाडले तेंच्या सानंद्रीच्या ग्रुपान. तेंच्यांनी जाय ते खूब उलयले. मागीर ते जुलियस जेन्ना इतले दीस केन्ना दिसोंक नासलो, तुमी सुद्दां जुलियसाक इतले फावटी आतां 2 म्हयने 1 म्हयन्याक पयलो आसतलो की केन्ना तुमी लायफान पळोवंक नासतलो. ह्या आमदाराचो धेडो कसो जुलियस रावपाक लागलो, एवरी टायम तेच्या वांगडा दिसपाक लागलो, ताका दवरपाक लागले. कित्याक दवरपाक लागले की दाखोवपाक की हू इज सुप्रीम हें तांकां दाखोवपाक जाय. आयज थोडे म्हणटा मनोजाक इगो आसा, मनोजाक एटिट्यूड आसा. म्हाका जर इगो आनी एटिट्यूड आसलो जाल्यार ज्या जुलियसान म्हाका वायट उतार दिले तेन्नाच तो भायर पडपाचो, तेन्नाच तो आमदाराच्या देगेक सुद्दां उरचो नासलो. म्हाजेर जेंच्यांनी पोस्ट घातले, म्हाका जर इगो आनी एटिट्यूड आसलो, म्हाजेर
माझ्या बायलेचेर पोस्ट घातले, माझेर पोस्ट घातले, माझ्या आवयचेर पोस्ट घातले, त्याच पार्टीन ॲक्शन घातले. ह्या पार्टीक लागून खूप दुःख सहन केला हांवें. म्हाजो एक्च्युअल कॅरेक्टर तो न्हू, हांव कितें आहा तें तोंडार दिता, पूण पार्टीक खंय डॅमेज जावपाक जाय म्हणून एवरी टायम विरेशा कडेन हांव रडलेलो आसा, स्पेशली ह्या जुलियसाच्या बाबतींत, तेच्या स्टाफाच्या बाबतींत. आनी तांकां जी जी मदत करपाक जाय ते घालतात, पोस्ट घालता की मनोज परब जेलस जाता म्हणून. तेजेर हांव स्पेशल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलोच की मनोजान कितें केलां तें आनी पार्टीन विरेशाक लागून कितें केलां. स्पेशल प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फरन्स जातली गरज पडल्यार, आनी तेन्ना दाखयतली की पार्टीचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आमदाराक घडोवपाक. आयज तेजे जे भुरगे म्हणटात की आमी आमदाराक इंडिपेंडंट जिखोवपाक शकता आनी आमी आसा म्हणून पार्टी आसा म्हणून, दिस इज रॉंग. हे जेन्ना म्हटलां त्या दिसा अर्दे भुरगे भितरले जे उलयला ते भायर पडपाक जाय, पूण मनोजान तांकां भायर मारूंक ना. मनोजान एकट्याचेरूच एक्शन घेतली, म्हणजे सीईसीन एक्शन घेतली, जो भुरगो 3 वर्सांच्यान नाटक करता. चिमलाची जेन्ना मिटींग जाली, चिमला युनिटी मॉलाची मिटींग जाली, पब्लीक मिटींग, त्या मिटींगेक प्रत्येकाक भोवन भोवन सांगपाक लागलो प्रेसिडेंट चेंज करपाक जाय, हें करपाक. तो हे पासून उलयलो की विरेशाक आमी सांगला की आमी तेका आरजी तुका टिकेट दिना, तूं काँग्रेसीन वच म्हणून सुद्दां सांगला म्हणून सांगलें तेणी. ही उतरां आसली तेजी, आनी हे सगळ्यांक विरेशा कडेन वर्ड टू वर्ड डिस्कशन केला, वर्ड टू वर्ड तो कितें उलयला तें. अशें ना फाटी फुडें कांय ना, तोंडार विरेशाचें सगळें आमी सांगला. आनी ते आसतना पार्टीची नोटीस आसतना तेजो स्टाफ तेच्या वांगडा दिसलो, विरेश तेच्या वांगडा दिसलो, आनी कोण म्हणून आमी जे पार्टीचे प्रोटोकॉला प्रमाणे जी नोटीस धाडपाक जाय ते सगळे नोटीस आमी धाडले. तेजे रिप्लाय तुमी जाणा कितें सांगला तें, अजयान तुमकां सांगला. तरी आसतना आयज आमी परते डिसिजन घेतला की विरेश सीईसी घेयना. दुसऱ्या मिटिंगेक वचपाक तेका टायम आसा, दुसऱ्या गांवांत तेका वचपाक टायम आसा, पूण सीईसी घेवपाक तेका टायम ना. तो सांगता जो मेरेन आपणाक मिनिट्स मेळना, जो मेरेन आमकां सीईसीचो बॉडीचो तो रिपोर्ट मेळना तो पर्यंत आपूण येवचो ना. जेन्ना पार्टी तुका सांगता की तो रिपोर्ट तूं ऑफिसान येवन पळय, आमी तुका तो मेल करपाक शकना, कित्याक तुजे ऑफिशियल तुका मेल धाडलेले थोड्या मिडियाक लीक जाल्ले आसा. सो फाल्यां ते रिपोर्ट फाल्यां लीक जातले. तुका नोटीस येयला ती लीक जाली, तुका आनी कितें धाडला ते लीक जाले. फाल्यां तूं प्रत्येकाक जर आमी अशें धाडपाक लागले मेलाचेर जाल्यार पार्टी रस्त्यार उरतली, रस्त्यार पडटली. खंयची पॉलिटिकल पार्टी आयज अशें रस्त्यार आपले हें घालता, खंयचे कोण हें घालता, नोटीसी धाडटा ते भायर घालता, अशें सांगता आमकां आपणें हें दी. आमी तेका सांगलें तूं यो ऑफिसान यो, ऑफिस बेरर आसतले, तूं यो, चॅक कर सगळें, तुका जाय तें पळय आनी तूं घेतो रिप्लाय कर. आनी तूं तुज्या पयलीं ब्लॉका वांगडा मिटींग घेता. जेन्ना हांगा ब्लॉक येता, 5 मेंबर कमिटी कडेन बसता, दादागिरी करून वयता, जेन्ना आमी तेका सांगता अशें घडलां म्हणून, ते तो पर्यंत जुलियसाक काडूंक ना, हें लक्षांत दवरा. तो पर्यंत काडूंक ना. जुलियसून हांगा खूब उलोवन गेलो, धुमशाणा घालून गेलो. आमी तेका सांगता हें सगळें जालां, तुज्या ब्लॉका कडेन मिटींग घे. खंयच्याय लिडराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की म्हाजो ब्लॉक जर कितें करता, हांगाल्यान जर गेला तेंच्या कडल्यान इनपूट घेवपाक जाय आसता. ती विरेशान मिटींग घेवपाक जाय आसली, तेजो रिपोर्ट आमकां दिवपाक जाय आसलो. ते सोडून तो आमचो रिपोर्ट मागता. म्हणजे सीईसी तुका तेका फटयता अशें दिसता काय, हो प्रश्न आमकां पडटा. येदी व्हडली सीईसी बॉडी तेच्या कडेन फटिंगगिरी करता काय, तेका विश्वास ना 5 मेंबर कमिटीचे. आनी जी कमिटी इन प्रेझन्स ऑफ विरेश बोरकर काडल्या, विरेश बोरकराच्या हांगा आसतना, चेराचेर आसतना तेणी हांगा हे अपॉइंट जाले, तेच्या स्टाफाक आपोवपाचें डिस्कशन जालां, तेणेच आपल्या स्टाफाक हांगा एका ब्लॉकाक हांगा धाडला, जाल्यार परतो तेंचो रिपोर्ट तेणी घेवपाक जाय आसलो न्हू. तो कित्याक घेवंक ना? वयल्यान प्रेसिडेंटाचेर डायरेक्ट टार्गेट, इनफ इज इनफ म्हणून म्हाज्या नांवान पोस्ट. आयज एक न्यूज एडपी जाता, तेका दिसता आपूण इंडिपेंडंट जिखला म्हणून, नाल्यार आमदारान जिखयला म्हणून. तेका सांगपाक सोदता जे सिंबॉलाचेर तूं जिखला ते सिंबॉल घेवपाक आमी रात दीस मेला तेन्ना तूं घरान आसले, तेन्ना तूं पार्टेक लागून भोंवनासलें. तूं लक्षांत दवर, ही पार्टी घडोवपाक जे आमी केलां ते सिंबॉलाचेर जे तूं जिखला पळय त्या फुटबॉलाचेर, तो फुटबॉल कमोवपाक हांगा कश्ट घातला भुरग्यांनी, केसी घेतल्या आपल्याचेर, पुलिसांचे नोटीसी घेतल्या, जेलीन रावल्यात रातभर. हे तेणी विचारपाचें. इतलें आसतना पासून हांवें एक्शन घेवंक ना. तरी मनोज जर इगोइस्टीक दिसता कोणाक, मनोजाचो एटिट्यूड आहा गो दिसता, जाल्यार तेका हांव काय करपाक शकना. आय एम सॉरी, तेच्या वयर आनी हांव आनी हें जावपाक शकना.
पूण जेन्ना पार्टी डॅमेज जाता, जेन्ना पार्टीच्या अगेन्स्ट कॉन्स्पिरसी जाता, जेन्ना सान आंद्रे आनी पार्टीच्या मदीं डिव्हिजन क्रिएट जाता, जेन्ना म्हाज्या आनी विरेशाच्या मदीं डिव्हिजन क्रिएट जाता, तेन्ना आमकां इंटरफियर जावचें पडलें. जेन्ना हें हाती भायर वयता कशें दिसपाक लागलें, तेन्ना ही गजाल आमी सीईसीन हाडली ना. हेच्या पयलीं आमी ही गजाल सीईसीन हाडूंक नासली. आमी 3 वर्सां फक्त विरेशाक हे गजाल सांगताले. पूण आयज असो लॉबिंग चल्ला, इंटरनल लॉबिंग चल्ला. त्या लॉबिंगेन पार्टी टेक ओव्हर करप, प्रेसिडेंट चेंज करप, सीईसी बॉडी चेंज करप, ऑफिस बेरर चेंज करप, हें सगळें कारस्थान फाटल्यान चल्लेलें आसा. तेची मिटींग जशें अजयान सांगलें गेल्या आयतारा मडगांव हांगा जाली. तेका तेंचो नवीन लिगल एडवायझर जो स्वता म्हणटा आदित्य देसाय, हेणी एडवायस केलो पार्टी कोर्टान व्हरपाची. सगळ्यांक सांगलें तुमी मेल घरा बसा आनी मेल करा पार्टी कडेन एजीएम घेवपाची म्हणून. सो थोड्या भुरग्यांचे मेल येवपाक लागले आमकां एजीएम घ्या म्हणून. हें जें कारस्थान चलता आनी हें कारस्थान चलतालें हें आमकां 1.5 ते 2 वर्सां पयलीं आमकां ही गजाल कळली की हें कारस्थान चलता आनी आमी सगळ्यांचेर वॉच दवरपाक चालू केलें. हिंदू क्रिस्तांवांचे गजाली चलताले. कोण मेंबर कोणाच्या क्रिस्तांवाच्या घरा वचून क्रिस्तांव मेंबर क्रिस्तांवाच्या घरा वचून तेका फुलोवपाचो, हिंदू हिंदूच्या घरा वचून फुलोवपाचें, हें सगळीं नाटकां चल्लेलीं. फंडिगेचे उलयताले आमकां हें दिना तें दिना रिपोर्ट दिना. एवरी आमच्या पार्टी ऑल गोवा पार्टी मिटींग जेन्ना जाता तेन्ना आमी क्लियर कट सांगलेलें कोणाक जर हिशोब चॅक करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय जाल्यार हे आनी हांगा ऑफिसान येवन चॅक करा. आमी ते तुमकां मेल करपाक शकना, व्हॉट्सएप करपाक शकना. खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी करिना. आनी आरजीपी पयली पॉलिटिकल पार्टी न्हू जे कोण मेंबराक काडटा. लोकांनी हांगा एमएलएन काडलेले आसा, आपल्या राज्यसभा मेंबरांक काडलेले आसा, ऑफिस बेररांक काडलेले आसा, प्रेसिडेंटांक काडलेले आसा. सो अशें क्रिएट करून दाखोव नाका की एकूच पॉलिटिकल पार्टीची भुरग्यांक भायर मारता. हजारांनी भुरगे भायर आसा. भितरले 6 ते 7 आर्जीन काडले आसतले, 6 ते 7 अजून मेरेन हजारांनी भुरग्यांनी. एंटी पार्टी तर कितलेशेच करता अजून, पूण ते अजून तांकां भायर मारूंक ना. कित्याक आमी तांकां चान्स दिता, आमी तांकां पळयत आसा. सो हो जो नॅरेटिव्ह करता की मनोज उठता भुरग्यांक भायर मारता म्हणून, जाल्यार लिस्ट दाखया मनोजान कोणाक भायर मारला ती. येस, मनोजान जे मस्ती करता तांकां तेंच्या जाग्यार 100% दवरता. हो एटिट्यूड हांव दवरता. आनी त्या टायमार म्हाजो इगोय आसता, म्हाजो एटिट्यूड आसता. कित्याक हांव डिप्लोमॅटीक रावपाक शकना, हांव त्या टायमाचेर हंबल रावपाक शकना. सायलंट हंबल इज नॉट माय नेचर, म्हाजो नेचर न्हू. आनी सायलंट हंबल जर रावलो जाल्यार ही पार्टी आज घडची नासली आनी ही पार्टी आज टिकची नासली. म्हाज्या कडेन डिप्लोमॅसी ना, म्हाज्या कडेन नाका थंय बरेपणां करपाची म्हाका संवय ना आनी हांव ती करिना. आयज जे हें कारस्थान चल्लां, हें कारस्थान मोडून काडपाक लागून आमकां थोडो टायम लागलेलो, भितर पावपाक लागून थोडो टायम लागलेलो. तेका लागून आमी तुमकां कसले रिप्लाय दिवंक नासले. पूण एक तुमकां सांगता, ही पार्टी बंद पडपाक येवंक ना. ही पार्टी अशीच चालू उरतली. पूण जे कोणे हे कारस्थान केला आनी हे करता तेंचेर एक्शन 100% जातली. तो मागीर कोणूय आसूं, हांव रिपीट करता, तो मागीर कोणूय आसूं. पार्टी इज सुप्रीम. पार्टीच्या वयर आमकां कोणूच लागना. हे सगळें घडटा आसतना आयज आमच्या प्रत्येक रेव्होल्युशनरी भुरग्याक दुख्ख जाता. थोडे भुरगे सेल्फलेसली काम करता, जे केन्ना टीव्हीचेर येना, केन्ना मिडिया फुड्यान येना, पूण पार्टेक लागून सेल्फलेसली काम करतात. पूण आयज अशे भुरगे आसा थोडे जे कारस्थान करतात, तांकां आमी कितलेच फावट सांगलेलें आहा की बाबा ह्या मनशा वांगडा तूं असोसिएट जावं नाका, बिकॉज तो एंटी पार्टी मनीस, तो आरजीच्या अगेन्स्ट मनीस, तेच्या वांगडा असोसिएट जावं नाका, तेच्या वांगडा दिसो नाका, तेच्या वांगडा कसले इश्यू घेवं नाका. ते घेवप, हिंदू क्रिस्तांव वचोन करप, भुरग्यांक ब्रेन वॉश करप, हें सगळें कारस्थान फाटल्यान चल्लां. फक्त आरजी ब्रेक करप, आरजी सोंपोवपाक न्हू, तर आरजी टेक ओव्हर करपाक. येदें व्हडलें हें जे साम्राज्य उबें केलां आरजेन, जे येदें व्हडलें पार्टी उबी केल्या, ही रेडीमेड खावपाक थोडे आतां तयार जाल्ले आसा. जे स्वता एडमीट करता की 3 वर्सां आमी नासलेच म्हणून. पूण आतां तांकां कोर्टान तेंच्या हें जालां की इलेक्शन लागीं पावला, सो पार्टी टेक ओव्हर करपाची, लिडरशीप ब्रेक करपाची. आनी इन अ वे ते एका बाबतींत सक्सेसफुलूय जाले. आमदारां मदीं, पार्टी मदीं, आमदारां मदीं, म्हाज्या मदीं एक रिफ्ट करपाक, एक डिवायड करपाक इन अ वे ते सक्सेसफुलूय जाले. ते आमी अजिबात हांव डिनाय करिना, सक्सेसफूल जाले. पूण
हे आमी चिंतपाक जाय की हे जे फोर्सीस आयज स्पेशली आदित्य देसाय आसलो मनीस, या लिसियो रोंकोन आसलो मनीस, जे आयज पार्टी डिवायड करपाक सोदतात, भुरग्यांक ब्रेन वॉश करपाक सोदतात, भुरग्यांक मिसगायड करता, फोटिंगपणां सांगता, नाका जाल्ले गजाली हांव करता, आयज ते कितें करता, कशें करता हे आमदारान लक्षांत घेवपाक जाय. आनी हेच्याय बद्दल अशें न्हू की नवीन कितें, हेच्याय बद्दल आमदारा कडेन हांव पर्सनली उलयल्लो आसा. कोण कितें करता, कोण कशें डिवायड करता, कितें चल्लां, आनी आमदारान सदांच डिनाय केलें की आपूण तांकां तेंच्या थोड्यांक कोण नांव आहा तेंच्या कडेन आपूण असोसिएट ना म्हणून. पूण आयज कळोन येता की खुबशे गजाली जे डॉट्स आमी चिंतलेले ते आयज सामके कनेक्ट जायत आसा. हितून हो आदित्य देसाय एक पेज चलयता, रियलिटी स्टेट ऑफ कल्ली गोवा काय कितें तरी एक पेज आसा तेची. ती पेज तो स्वता चलयना, तो पेज शुभम सावंत मांद्र्याचो आनी सावड्ड्याचो अनूप नायकूच म्हणतो, अनूप नायक ह्या दोग जाणांच्या थ्रू तो पेज चलयता. हो आदित्य देसाय हो इतलो कावड आनी भिवकूड मनीस, तो स्वताचे काय करिना. काल म्हाका एका भुरग्यान फोन केलो जेंका तेणी ब्रेन वॉश केल्लो. त्या भुरग्यान म्हाका डायरेक्ट सांगले की आदित्य देसायन म्हाका फोन करून सांगले की तू दुसऱ्याच्या कोणाच्या तरी नावार एक सिम कार्ड परचेस कर आनी आपणाक दी. दुसऱ्याच्या नावार सिम कार्ड परचेस कर आनी आपणाक दी, कित्याक तांकां फेक पेजीस चलोवपाक जाय. म्हणजे फाल्यां जर कितें इन्क्वायरी जाली, सायबर हितून गेले सेक्रेटरी जाल्यार आपलें नांव येवपाक जायना. हो तेचो सदांच अजेंडा आसता. म्हाका गेल्या फावटी समन येयलो 39 तेन्ना ह्या आदित्य देसायकूय समन येयलो. हांव पीआय कडेन बसला पणजे आनी हो पीएसआय कडेन बसला. हो आदित्य देसाय जो आयज 3 वर्सान एक्टिव्ह जावन लिगल एडवायझर जाला आमदाराचो, जो पार्टी कोर्टान व्हरपाचे गजाली करता, टेक ओव्हर करपाचे गजाली करता, फोडपाचे गजाली करता, ह्या आदित्य देसायन केन्नाच आरजीचे पोगो पॅम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करूंक ना. तेणी स्वताची पॅम्पलेट 2022 प्रिंट केली. एक सायको मनीस तो. तेका नांवूय दवरला, ते घेयना हांगा. पूण तो सायको मनीस आयज जे भिवकूड गजाली करता पळय, हो पीआय कडेन बसला. पीआय तेका म्हाका विचारता तूं आसलो ना, आमी सांगले हांव आसलो, गेल्ले विश्वेच्या दारार गेले, सगळे आमी सांगले. हो थंय बसला, हो न्यू मेंटर आमदाराचो विरेश बोरकाराचो आनी न्यू लिगल एडवायझर. हो पीएसआयक सांगता आय वॉज नॉट देअर फॉर प्रोटेस्ट म्हणटा, आय वॉज देअर फॉर दॅट एनवायरमेंट प्रोटेस्ट म्हणटा. हांव नासलोच म्हणटा आझाद मैदानाचेर. आय वॉज नॉट देअर म्हणटा. हांव प्रोटेस्टाक नासलोच म्हणटा तो. हांव विरेशाच्या प्रोटेस्टाक वचोकूच ना. इतलो कावड, इतलो भिवकूट तेणी सांगचे आदीं हे स्टेटमेंट तेणी दिवंक ना म्हणून. नाल्यार तुमी आरटीआयच्या थ्रू काडा आदित्य देसायचे स्टेटमेंट इन पेंजीम पोलीस स्टेशन. जो मनीस आपूण त्या आमदारा वांगडा आसा म्हणून सांगपाक भियाता, हो आमदाराक लिगल एडवायस करता. ह्या आमदाराक कळपाक हे सांगता की ज्या मनशाक घेवन तूं हो खेळ खेळटा, ज्या मनशाक घेवन हे भाड्याच्या बैलांक घेवन हे जे कॉन्स्पिरेसी चल्ला, हे भाड्याचे बैल तुज्या वांगडा रावपाचे नाही, भिवकूड, हे कावड म्हणून फेक प्रोफायल करून, फेक पेजीस करून नॅरेटिव्ह सेट करता. हेंच्याकडे तपासतात ना डायरेक्ट पोस्ट घालता. आदित्य देसाय तेका खूब उमेद की हांव तेच्या कडेन खूब काम केलां. तेका खूब उमेद न्यूजार येवपाचे, मिडियार येवपाचे. पूण आयज जर तुमी पळयत जाल्यार प्रत्येक मिडियाचेर तो उलयता, वचोन वचो. म्हणजे तेका ते आतां हें जालां सामकें, उमेद खंय येयल्या. पूण ज्याच पुलिसान जर फोन मारीत न्हय पेज कोण रन करता म्हणून, जाल्यार हो लिपतलो घरा पुण्याक वयतलो. हो पुण्या आसतालो, हो समतो पुण्याक वयतलो. आमदार हांगाच आसतलो, नाल्यार आमदाराकूय पुण्याक वयचो पडटलो. ही परिस्थिती तेंची आसा. हे भाड्याचे बैल आयज आरजीक टार्गेट करपाक सोदता, आरजीक सोंपोवपाक सोदता, आरजीक वेचणोवपाक सोदता. अरे बाबा, आमी जेन्ना भायर सरलेले, परतो रिपीट करता, आमी आमचो जीव हातीन घेवनूच भायर सरला. तुमी आमकां शिकोवनाका पार्टी कशी चलोवपाक जाय आनी कितें करपाक जाय. काल प्रेस कॉन्फरन्स जाली, तेंकां जेन्ना मिडियान विचारलें की तुमी सीईसी मेंबर आसले, तुमी नासले तेन्ना तुमी कित्याक भितर, ते सांगता आमी पर्सनल लायफान बिजी आसले म्हणून. कोण सांगता आमी गांवा पुरतीच वावरता म्हणून. आनी तेंकां आतां पार्टी चलोवपाक जाय. जेंकां सीईसी मिटिंगेक येवपाक टायम नासलो एक वर्स, तेच पार्टी चलोवपाचे उलयता. हे खंयच्यान येयलें? ही उमेद पार्टी चलोवपाची, पार्टेक लागून काम करपाची मोदीच कशी उमेद येयली? कितें जालें? कसलो आहलो मोदीक उजो पेटलो जो पालवलो तो?
सो हेतून हांव लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की एक व्हडली कॉन्स्पिरसी चल्ल्या पार्टीच्या अगेन्स्ट विदिन द पार्टी. जे दुख्खद गजाल आसा, भितर एक्सटर्नल फोर्सीसूय थोडे आसा, ते आमी सध्या चालू आसा आमचें फायंड आउट करप कोण कितें कशें करता ते. बट इतलें तरी 100% आसा की पार्टीच्या भितर फूट घालप, पार्टी आपल्या हातीन घेवपाची कॉन्स्पिरसी चल्ला. तांकां म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून देंवोवपाक जाय. हांवें सीईसी ग्रुपान विरेशाक डायरेक्ट मेसेज घातलेली, तुका पार्टी जाय जाल्यार यो आनी पार्टी व्हर. ऑफिसान यो, पार्टी तुका फूल हँड ओव्हर करता. घे, तुका पार्टी जाय मरे, तुज्या भुरग्यांक कोण आसा तुजे ते भाड्याचे पयले तांकां पार्टी जाय मरे, यो पार्टी घेवन चल. सीईसी ग्रुपान, व्हॉट्सएप ग्रुपान हांवें मेसेज घातली, म्हाका काय पडलेलें ना. इतलें आसतना मडगांव मिटींग जाली, कॉन्स्पिरसी मिटींग जाली, सिक्रेट मिटींग जाली, सिलेक्टेड भुरग्यांक आपयले. तेन्ना मागीर हांवें चिंतलें की जे असली फालतू कॉन्स्पिरसी पार्ट्या वांगडा करता, हे पार्टेक खंयसरूय व्हरून भाड्याक घालतले, तांकां पार्टी दिवपाची ना, तांकां पार्टी हँड ओव्हर करपाची ना. आनी त्या दिसा हांवें म्हाज्या फेसबुकाचेर पोस्ट घातलें, कित्याक जेका हांव सांगता हे आनी पार्टी घेवन चला. 2017 जेन्ना आमी चालू केले, 19 जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोंस एनजीओ रजिस्टर केलो सोसायटीच्या अंडर, तेन्ना हांव प्रेसिडेंट आसलो, विरेश बोरकर प्रेसिडेंट आसलो. जेन्ना पार्टी रजिस्टर केली तेन्ना विरेश बोरकर प्रेसिडेंट आसलो. म्हाका जर पोजिशन जाय आसलें, म्हाका जर तो व्हॅल्यू जाय आसलो, जाल्यार हांव ते पोजिशनान घेवपाक शकतालो. म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून काय पगार मेळना, म्हाका काय कोण कंपनीची गाडी ना, नाजाल्यार म्हाका कोणें घर दिवंक ना पार्टी. जेन्ना 2023 मिटींग जाली तेन्ना विरेश प्रेसिडेंट आसलो, तेन्ना विरेशान सांगलें आपणाक दोनूय हें सांबाळचें ना. तेन्ना भुरग्यांनी म्हाका सिलेक्ट केलो, हांव स्वता जावंक ना. ते व्हडले मिटिंगेक जनरल बॉडी मिटिंगेक सिलेक्ट जाला, ती जनरल बॉडी वील डिसायड. तुमकां जर जाय आसलो, मनोज नाका आसलो जाल्यार मनोजाक जेन्ना तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येतालो, तुमच्या कडेन मिटिंग्स घेतालो, तुमच्या कडेन उलयतालो, प्रोटेस्टाक मेळटालो, तेन्ना मनोजाक डायरेक्ट तोंडार सांगपाक जाय आसलें, बाबा मनोज तूं आमकां नाका म्हणून. म्हाका पोजिशन घेवन काय करपाचें ना, म्हाजें काम विदाउट पोजिशन हांवें हेच्याय पयलीं केलां आनी ह्याय फुडें हांव करतलो. म्हाका पोजिशनाची गरज ना. फाल्यां ते म्हाका खंयसरूच पोजिशन घेवन म्हाका कसलेंच बेनिफीट ना. जाल्यार जेन्ना हें सगळें आसतना ही जी कॉन्स्पिरसी चल्ला ती कित्याक आनी कशी, हें जसो टायम वयतलो तेची उत्तरां सगळीं आन्सरां लोकांक ऑटोमॅटीक कळटली. आमी ते आतां तुमकां सगळे गजाल सांगना, आमच्या कडेन भरपूर इंटरनल गजाली आसा. पूण तुमच्या कडेन ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं सगळें चित्र तुमच्या फुड्यान उक्तें जातलें. सो प्रेस भावां कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता की मातशें तुमी पेशन्स धरपाचें, कित्याक थोडे गजालींक सगळ्याच गजालींक प्रूफ नासता, तेन्ना थोडे गजाली टायम वील स्पीक, टायम उलयतलो. आनी तो टायम आतां चड टायम उरलेलो ना, सगळें कळटलें हें कित्याक चल्ललें, कशें चल्ललें, कशें चल्लां, कोणें केलां. सो आमी इतलेंच लोकांक सांगपाक सोदता की तुमी जो आमकां सपोर्ट दिलो आनी दितात आनी दीत आसात, त्या सपोर्टाक लागून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा. तुमचे मेसेजीस येता, कॉल येता, खुबशे जाणांचे हांवूय कॉल घेयना, कित्याक आमी सध्या त्या मायंड फ्रेमान ना की कोणाचे कॉल घेवन हें सगळें एक्सप्लेन करपाक. म्हणून हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हें तुमकां सांगपाक की हें सगळें कितें घडलां, कशें घडलां आनी कशें चालू जालां आनी आतां मेरेन खंय हें पावल्लें आसा तें. आतां तर इतल्या लेवलार पावला की आतां आमी आयकलां की आतां कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर मिटींग जावपाच्या, दुसरो ग्रुप तयार करपाक, पार्टी विदीन पार्टी करपाक. आतां ताका आमदार लीड करतलो काय आदित्य देसाय करतलो काय लिसिओ रोंकान करतलो काय आनी कोण करतलो तें पळोवपाक जाय. हांगा कितें जालां, माजार दोळे धापून दूध पिता, ताका दिसता ताका कोण पळयना म्हणून. आयज आर्जीन कितेंय गजाल घडटा, फायनली ती गजाल म्हाज्या कडेन पावता हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें. हांव घरा बसों नाल्यार आनी खंय बसों, तुमी दोळे धापून जें दूध पिता तें दूध कितलें पिलां, तेका हळद घालून पिलां काय आनी कसलो फ्लेवर घालून पिलां, हे सगळे गजाली म्हाज्या कडेन पावता आनी पावल्ले आसा. तुमच्या मडगांव मिटिंगेक कोण कितें उलयलो, कोणाक प्रेसिडेंटाचो राग येयलो, कोणाक आनी कसलो राग येयलो, कोणाक फंडिंगेचें हें जाय, कोणाक आनी कितें जाय, कोणाक पार्टी टेक ओवर, सगळें A to Z आमच्या कडेन इन्फॉर्मेशन आसा, A to Z.
आणि जर म्हाका तो इगो असलो आणि एटिट्यूड असलो जाल्यार तुम्ही त्याच दिसा ज्या दिसांनी पोस्ट घातला त्याच दिसा तुम्ही भायर आसपाचे पार्टींतल्यान. पूण अजून हांवें पासियेंस काडला, जशें हेच्या पयलीं काडला. जुलियस वांगडा 4 वर्सां काडले, तेच्या स्टाफा वांगडा 3 वर्सां काडले आणि भुरग्यांक खुबशे जाणां वांगडा 2-2 वर्सां काडले. सो तशें तुमच्याय कडेन सद्या हांवें पासियेंस काडलेलें आसा. म्हाजो तो नेचर न्हू, पूण तो नेचर हांव फक्त पार्टेक लागून तो हांव दवरता. आणि वी आर नॉट द फर्स्ट पार्टी कोणाक भायर मारपाक. अशी खुबशे पार्टी आहा जेंच्यांनी भायर मारल्या. हांव मागता विशेशा कडेन की लास्टीनी कन्क्लूड करपाचें. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आणि तुमच्याच माध्यमांतल्यान सगळे जे कोण फोन मारताले आणि जेंकां आजीचे पडलेले आसले तांकां सॉरी म्हणटा. कित्याक हो जो फेज आसा तो खंयच्याय घराक सुद्दां जर फॅमिली जर रावता तांकां सुद्दां खूब डिफिकल्ट. तेच फेजींच्यान आमी सगळे वयता. कित्याक हें आमी फाटल्या 1 वर्स 1.5 वर्स पयलीं अशें केन्ना चिंतून आयलें हे लेवलाक पावतलें म्हणून. पूण एक इंटेन्शनली पार्टी ब्रेक करपाची कॉन्स्पिरसी चालू आसा. आणि ही तुमी पळयल्या पळय जेन्ना इतके दीस आमी ओगी आशिल्ले आमचे अगेन्स्ट वेगवेगळे पोस्टर्स येताले, वेगवेगळे फेक पेजीस करून आदित्य देसाय हो फेक पेजीस ताका आमी पयलींच्यान वळखता. कशे तरेन तो पेजीस सांबाळटा, कशे तरेन तो भुरग्यांक यूज करता, जेंकां अशे आवय बापायंचे हे आसता तांकां यूज करता. आणि त्या तरेन तेणे त्यो पेजी चलयल्ल्यो तरी सुद्दां आमी ओगी रावले. पूण जेन्ना मडगांव मिटींग जाली तेन्नाच्यान जो बस जालो तो तुमकांय खूब जाणां आवडलो ना. तो तुमी तेन्नाच पळयतालो. पूण आमी हे पयलींच्यान पळयत आशिल्ले. विरेशा कडेन पर्सनली मिटींग जाताल्यो वेगवेगळ्यो. लास्ट 2 वर्स आमी म्हणटाले कित्याक हे नॅरेटिव्ह सेट करता हे क्लियरली दिसतालें की मनोज वर्सीस विरेश हे चालूच आशिल्ली इतकी वर्सां. पण विरेशाक फक्त एक सिंपल व्हिडिओ काड म्हणून सांगलेलो. तो व्हिडिओ ताणें केन्नाच काडलो ना. सिंपल व्हिडिओ जसो व्हिडिओ जेन्ना म्हाजे आणि मनोजा भितर जेन्ना बेश्टे हे जाल्ले आमी ते नॉर्मली करता. पूण तुमकां लागून ते न्यू आशिल्ले. पूण म्हाका ते एक्सप्लेन करपाक करून जेन्ना ते क्लियर जाले सेम तरेन तेन्नाच सॉल्व जाता आशिल्ले 2 वर्सां पयलीं. पूण तेणें ते केन्नाच केलें ना. आणि आयज जेन्ना हे स्टेजीर पावले आनी आमकां तुमकां इतके हे करून ती प्रेस घेवची पडटा हेजे हेतून आमी दुख्खद अशें कांय ना. दुसरी गजाल जशें मनोजान म्हणलें आतां की आमी एक 7-8 दीस पयलीं संचो जेन्ना मडगांव जी मीट जाला तेजे पयलीं कित्याक हें आमकां नाका असले पॉलिटिक्स करपाक जर आमी येवच ना. आमी स्वताक रेव्होल्युशनरी म्हणटा आनी रेव्होल्युशन करूनच हें आयज कितें तें घडलां इतकें बरें. तेन्ना क्लियरली सीईसी ग्रुप जे ग्रुपान विरेशू आसा ते ग्रुपान क्लियरली मनोजान सांगलेलें की पार्टी जाय जाल्यार तुमी घेयात म्हणून. तेणें उलयलें तुमकां एक वेळ विश्वास दिसचो ना. पूण हे पळय ह्यो त्यो मेसेजी सीईसी ग्रुपान आशिल्ल्यो. मनोजान त्यो क्लियरली सांगलेलें की पार्टी घे म्हणून. पूण तेंच्यांनी पार्टी ब्रेक करपाक पार्टेन अशें भितर हें चालू जालें की एक लिडर हाय लिडर करपाक अशे तरेन ती मिटींग घेतलेली. म्हणल्यार मनोजा पेक्षा आपूण व्हडलो लिडर हे तरेन कितें चिंतता विरेश कितें चिंतता आमी इमेजीन करपाक शकना अशे तरेन आसा. आयज जेन्ना हें घडटा तेन्ना तेका पडलें ना बाबा हांगा सीईसी मिटिंगेक येवपाचें. जावं आमी जेन्ना पर्सनल आमी पयलीं फ्रेंड्स पयलीं आमी मागीर पॉलिटिकल आउटफिट जाल्या. पूण तेजे पयलीं आमी फ्रेंड्स तेका कितक्योश्योच आमी मेसेजीस केल्यो, व्हॉट्सएप कॉल्स केले, कॉल केले. पूण एकूय दीस केन्ना तेणें तेजे रिप्लाय दिवना. आणि आयज सकाळ फुडें म्हाका फर्स्ट रिप्लाय येयला की आपूण आयज येवपाक शकना आणि आपले कितें ते जेहान जे एक्सप्लेन केले ते सगळें एक्सप्लेन करचें पडटलें म्हाका. पूण हे तरेन हें घडटालें भितरलें सगळें. आणि तेका जेन्ना आमी म्हणलें की आमी पर्सनली मेळुया म्हणून जाल्यार तो रेडी ना. हे कित्याक घडटा खबर ना तेका. कितें चल्लां तें कोण तेका भितरल्यान हें करता तें खबर ना. तेका बाकीचें कितें आयज तेका स्वप्नां पडटा आसतलीं मे बी की आपूण खंय तरी आमच्या आरजे वांगडा रावत जाल्यार आपले त्रास जातले जावं आनी कितें तें तेका तुमी विचारपाक जाय मुद्दम जेन्ना मेळटा तेन्ना. कित्याक तो फेसबुकार पीस म्हणून घालता पूण आमचे हांगा लायफ हॅल जाल्ल्या. प्रत्येक जाणा मिनटां कॉल सेंटर कशें फोन करता आनी सगळ्यांक फोन घेवपाक पॉसिबल ना. कित्याक ही पार्टी एक काळजांतल्यान म्हणल्यार काळजांतल्यान जाल्ली एक पार्टी. ही बेश्टीच पॉलिटिकल पार्टी न्ही. हांव पयलींच्यान हें जें पळयता कित्याक आयज जो मनीस म्हाज्या सायडीक बसला मनोज परब ते मनशान आयज एकूय एस्टाब्लिश लिडर घेयनासतना म्हणल्यार तो कोण एएसआय नाशिल्लो, पीएसआय नाशिल्लो जावं आयपीएस आशिल्ले अशें कोण तरी व्हडलो एडवोकेट नाशिल्लो अशें लिडर घेयनासतना आयज 100 ऑफ लिडर तयार केला. आनी विरेशूय तेजोच एक हे म्हणटा तसो आमी तेजोच एक भाग. पूण आयज हो विरेश आमकां आयकना जावं आमचे कडेन
आयज तेका एक टाइम ना म्हणून सांगतो आपल्याक. जेन्ना आमचे फाटल्यान जे सीईसीचे मेंबर बोले तेंच्यांनी खूब अटेम्प्ट केले, तुमच्या माध्यमाच्यानूय खूब अटेम्प्ट केले, तुमचे थोडे एडिटर्स हे आसा तेंका पर्सनली मेसेज धाडले गिरीशाक मेळपाक लाय म्हणून, पूण तो थंय रेडी ना. आनी हेंच्यांनी जेन्ना मेसेज केले तेन्ना ताणें क्लियरली सांगले की आपल्याक टाइम ना म्हणून हे पळोवपाक. जेन्ना एक घर फुटता, एक घर मोडटा, इतके सॅक्रिफायसान जे तयार केले ते घर जेन्ना मोडटा तेन्ना तुका टाइम ना म्हणल्यार तुजी मेंटलिटी खंय आसा ती खबर ना. आणि ही पार्टी प्रत्येकाक सांगपाक एक नॅरेटिव्ह तेंच्यांनी सेट केल्लो, स्टार्टिंगच्यान सेट केल्लो की पार्टी बंद उडयता म्हणून. सगळ्यांनी क्लियर केला तेजेर पार्टी बंद उडोवपाक लागून तयार केल्ली ना. हे पार्टीन जे कितें पयलींच्यान पळयना तेंका खबर आसा ही पार्टी कशी तयार जाल्या. ही पार्टी अशी बंद जावची ना. ही पार्टी एक काळजातले गोंयकारांची आपली पार्टी म्हणून खंय प्राऊडली सांगता गोंयकार. ही पार्टी अशी बंद करपाक न्ही. तुम्ही कितें नॅरेटिव्ह सेट करा. आमी आयज समर्थ आसा, हांगा जितके बसले ते आमकां पयलींच्यान संवय आसा. आमी डायरेक्ट वयल्यान कोण पयशे घेवन पडलेले कसले मनीस न्ही. ही पार्टी आमी एक्टिव्ह दवरपाक जावं पार्टी घट दवरपाक आमी समर्थ आसा. कित्याक आयज ही पार्टी बेश्टीच जाल्ली ना. तेका लागून सगळ्यां कडेन मागता की तुमी बेश्टेच हे जावं नाका की पार्टी बंद अशें कांय जायना. हेजेर तुमकां ते मुद्दम हे करता की पार्टी बंद जातली आणि ते ब्लेम गेम स्टार्ट जातले आणि थंयच्यान ते नॅरेटिव्ह आणि तेंचो तो स्ट्रॉंग जातलो. देव बरें. एजीएम 4 वर्सांनी जाता आणि तुमचो टर्म सोंपलो काय? पळय, पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन जे आसा पळय ते पार्टीच्या कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे जनरल बॉडी मिटींग जाता. आमी कितें बाय लॉ करपाक जाय ते लॉ सगळे आमी फॉलो करता. आयज कितें जाला, थोड्यांक पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन कितें तें खबर ना, थोड्यांक जनरल बॉडी मिटींग कितें तें खबर ना. सो तेका लागून ते प्रेस कॉन्फरन्स घेता ना जाल्यार म्हणून सांगता. जेन्ना सायको लिगल एडवायझर जेन्ना आसा तो सायको लिगल एडवायझर कितें लिगल एडवायस दितलो आनी कितें सांगतलो पळय ते आमी जाणा. सो आमी जर कायदो एव्हरी वर्स आमकां पार्टीचो रिपोर्ट धाडचो पडटा. एव्हरी इयर आमकां पार्टीचे मिटिंग्स हे सगळें धाडचें पडटा. जर आमी पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन जर खंय तरी फॉलो करूंक नासले, ते सांगता तशें जनरल बॉडी मिटींग तेंच्या प्रमाणे घेवपाक जाय ती घेवंक जर नासली जाल्यार आमकां समन येवपाचें, आमकां इलेक्शन कमिशना कडल्यान लेटर येवपाचें, आमकां रिप्लाय दिवचो पडटलो, आमकां जनरल बॉडी मिटींग घेवची पडटली. सो तुमकां सगळ्यांक इतलेंच सांगता, जें कितें आमी करता ते बाय लॉ जे कॉन्स्टिट्यूशन आसा पार्टीचे तेच्या प्रमाणे करता. इलेक्शन कमिशन आमचो बापूय, त्या बापायक कितें आमी दिवपाक जाय ते सगळें दिता आणि त्या रितीन ही पार्टी सुरळीत सगळ्या तरेन चल्लेली आसा. आमकां पार्टी तुमचो टेन्युअर जाल्या काय ना, एजीएम जाल्ली फाटली 4 वर्सांनी, एकूय जाल्ली एक तरी. पळय लक्षांत दवर, एजीएम तुमच्या मार्फत आतां एक सांगपाक सोदता की जी जनरल बॉडी मिटींग आसता ती मिटिंगेचो टर्म आसता 4 वर्सांचो. आयज जे ते म्हणटा पळय मार्चान आमचो टर्म काबार जालो म्हणून, आमची जी जनरल बॉडी मिटींग जाल्ली 2023 जानेवारी, आमचो टर्म काबार जाता जानेवारी म्हणून 27. सो तेंकां जे परतो रिपीट करता, जे लिगल एडवायस करता, जे ब्रेन वॉशिंग चल्ला म्हणजे भुरग्यांक भडकोवपाचें काम चल्ला. म्हणजे तुमी पार्टी इलिगल चलयता, हे दादागिरी करता, आमकां रिपोर्ट दिना. आमचे ऑल गोवा पार्टी एक्टिव्ह मेंबर्स मिटींग आमचे 2 जाले. त्याच्या भायर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी मिटींग्स जातात कंटिन्युअस. त्याच्या भायर आमचे सेलिब्रेशनाची मिटींग जाली, आमचे साऊथ गोवा नॉर्थ गोवाचे मिटींग्स जाता, असे कितलेशेच मिटींग जाले. सो तेन्ना केन्ना हो प्रश्न येवंक ना. आयज मदींच कोण तरी एक सायको तो आदित्य देसाय लिगल एडवायझर येता आनी भुरग्यांक फुलयता की एजीएम जावंक ना आनी भुरगे आमकां मेल करता. म्हणून कायद्याची नॉलेज आसपाक जाय. म्हाकाय खंय तरी वायट दिसता की ज्या भुरग्यांक आयज घडयला, ज्या भुरग्यांचेर हांवें इतली मेहनत केला, आयज ते भुरगे खंय तरी त्या लेवलाचेर पावूंक ना. त्या लेवलाचेर ते पावपाक जाय आसले, त्या लेवलाचो तेंच्यान अभ्यास करपाक जाय. हांव सदांच भुरग्यांक सांगता कितें करच्या पयलीं अभ्यास करा, स्टडी करा. प्रेसाक बसच्या पयलीं सुद्दां स्टडी करा. प्रेस कॉन्फरन्साक बसता, इंटरव्यू गोयच्या पयलीं अभ्यास करा विशयाचेर आनी करा. सो अभ्यास जेन्ना करिना, सायको लिगल एडवायझरांचेर जेन्ना तुमी आयकता तेन्ना असले परिस्थिती आनी नसली. प्रेस कॉन्फरन्स कालूच तुमी पळयला कितें प्रेस मनाक दुख्ख जालें की आरजीचें ऑफिस आसता, जेचे 70,000 आमी रेंट भरता, तेजें ऑफिस आसतना खंय तरी भाड्याच्या हेतून भाड्याचे बैल कशे मिटींग प्रेस कॉन्फरन्स घेवप एक दुखद घटना असली. आमकां जर सांगलेलें ऑफिस ओपन आसता 6 मेरेन, हांगा येवन ऑफिसान येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक शकताले, पूण तेंच्यांनी ती घेवंक ना. कित्याक कोण तेंकां कितें करता कितें तुमी जाणा. मनोज तेणें आतां विचारलें एन्युअल बॉडी मिटींग जावन तुमची एन्युअल
हो हे सांग एक पार्ट जावपाची हो एवरी इयर जावपाची जनरल बॉडी मिटींग असता पळय ही पार्टी हांगा जनरल बॉडी मिटींग असता. जनरल बॉडी मिटींगेचो टेन्युअर असता 4 वर्सांचो. ते 4 वर्सांत तू एकदा जाल्या उपरांत ती 4 वर्सांत तुवें घेवप ती खंयसरूच कॉन्स्टिट्युशनान एवरी इयर घेवप ना. पूण आमी ऑल पार्टी मेंबर्स मिटींग म्हणून एवरी इयर घेता. जे आमी 2024 घेतले, 25 घेतले, 22 घेतले, 23 घेतले. आमी ऑल गोवा मेंबर्स, ऑल गोवा एक्टिव्ह मेंबर्स मिटींग घेता आनी त्या मिटींगेक हे सगळे आमी डिस्कस करता. पार्टी कशी फुडें वयतली, मेंबरशीप कशी करपाची, कोणे कितले करपाचे, फंडिंग कशें हाडपाचें, ECS कितले करपाचे, सगळें आमी त्या मिटींगेक डिस्कस करता. सो आयज थोडे नेरेटिव्ह सेट करता की आमी मिटींगूच घेवंक ना, कोणाक काय सांगोकूच ना. म्हणजे आयज इतले म्हणून कालची प्रेस कॉन्फरन्साची गडबड कित्याक जाली तें सांगता तुमकां. जे भुरग्यांक हांव रेव्होल्युशनरी म्हणून ट्रेन केल्ले ते सत्य उलोवपाक केल्ले, ते फटींग उलोवपाक न्हू. जेन्ना ते फटींग उलोवपाचे आसले पळय म्हणून ते काल गडबडले. ते फटींग उलोवपाचे आसले म्हणून ते गडबडले. जर ते सत्य उलोवपाचे आसले कोणाचे अगेन्स्ट, जर थंयसर कोणाक एक्सपोज करपाक जाय आनी कितें आसलें जाल्यार ते जर सत्य आसले जाल्यार ते गडबडचे नासले. तुम्ही जी तेंची ज्या रितीन धजा उडयल्या पळय तेन्ना म्हाकाय दुख्ख जालें. खंय तरी आयज हांवें जे घडयल्ले रेव्होल्युशनरी आयज थंय गडबडटा म्हणून प्रेसाक बसून. म्हणजे हांवें 4 वर्सां ह्या 9 वर्सांक केलें कितें, हांकां उलोवपाक सुद्दां धड हांवें शिकोवंक ना अशें म्हाका दिसपाक लागलें. पूण मागीर हांवें चिंतलें बाबा ते उलयले तशें कित्याक. हेच्या पयलीं ते प्रेस कॉन्फरन्स घेताले, हेच्या पयलीं ते व्हिडिओज काडटाले, हेच्या पयलीं ते प्रोटेस्ट करताले, इश्यू घेताले. पूण जालें कितें, कित्याक हो कोण तरी एक नेरेटिव्ह सेट करून तेंच्या फुड्यान दवरले, ती स्क्रिप्ट दिली आनी ती स्क्रिप्ट सारकी पाठ जावंक ना. पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर अंडर पीपल रिप्रेझेंटेशन ऍक्ट. ते ऍक्टार खंयसरूच बरोवंक ना की एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग घेवपाक जाय म्हणून. आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान खंयच बरोवंक ना की एन्युअल जनरल मिटींग घेवपाक जाय म्हणून. जनरल बॉडी मिटींग जी आमी जानेवारी 23 घेतला ती आमी जो आमचो टर्म सोंपतलो तेन्ना घेतले आनी तेन्ना मागीर कितें आहा ते 4 वर्सां टर्म. आता किती झालं सांग, तू आता तेका सायको म्हटलो बरोबर. सो तुम्ही फेसबुकार भाषा जी वापरता ती आम्ही पळयत जाल्यार इतली दिसता की बाबा प्रेसिडेंट वापरता हे तुम्ही पदाधिक. तू आता तेका सायको म्हटलो, फाल्यां तुका जर डबल सायको म्हणू शकता, बसल्या ते टेबल सायको म्हणू शकता. सो तुम्ही ते मातशी लेवल देवयता कशें दिसता. भायर तू म्हणटा तुजे पर्सनल तू आता पर्सनल अटॅक लेवलाचे सांगता. कित्याक तुम्ही ह्या पार्टी वांगडा असोसिएट ना जाल्यार पार्टी घडयतना तुम्ही नासले. ही पार्टी खंयच्या घामान आनी कश्टान आमी घडयला ते आमकां खबर आसा. त्या पार्टीच्या अगेन्स्ट जेन्ना कितें जाता आमकां न्हीद पडना, आमकां झेम पडना. आमी घरा कशें रावतात, कितें करतात आनी खंयच्या प्रेशरान आनी टेन्शनान ते आमकां खबर आसा. जर म्हाज्या भाशेचो कोणाक प्रॉब्लेम जाता हांव परतो सांगता तेका हांव कोणाक हांव प्लीज करपाक येवंक ना आनी हांवें कोणाक लोकांक गाळयो मारूंक ना. आनी हेच्या पयलीं जर हांव कोणाचेर जळ्ळा आनी कोणाचेर रागान उलयला जाल्यार जेका लोक घरांत बसून गाळयो मारता तेच्या म्हजो एक व्हिडिओ चीफ मिनिस्टराक नाल्यार मिनिस्टराक हांवें गाळयो मारलेले. जेंका लोक बारार बसून गाळयो मारता, जेंका लोक हॉटेलार बसून गाळयो मारता, नाक्यार बसून गाळयो मारता, गाडयेर बसून गाळयो मारता, घरा सोफार बसून गाळयो मारता, तेंकां तेंचे जे काळजात ते फक्त पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर रागान उलयला. राग येयलो तेकाय हांव काय करपाक शकना. जर घातलें जाल्यार ते घालपाक म्हाका भाग पडले. मीटिंग अल्टिमेट दुःख जालें. म्हाजी लायकी म्हाजे लेवल म्हाका पडना. म्हाजे लेवल आसता त्या लेवलाचेर हांव खूश आसा. हांव कोणाक हें करपाक ना, कोणाक वायट उतरां दिवंक ना. हांवें त्या पळयलां ते तर लेवल जाल्यार देंवता. नॉट ओनली त्याच्या फाटल्यान आणि ग्रुप झाला. ग्रुप हे सगळे कारस्थान करता. हेच्या फक्त दोन त्याच्या फाटल्यान आणि आता एक ग्रुप आसा, सर्टन सेक्शन आसा जे सेक्शन सांगले आमी एवरी इलेक्शन आमची सीसी बॉडी जाल्यार आमी डिसिजन घेता आनी
विचारता की फुडले इलेक्शन ते तुमकां contest करपाक जाय काय ना आनी करतले करेक्ट करतले कित्याक काल तुम्ही पयले प्रेस कॉन्फरन्साक विशाल देसाईन कितें सांगलें की आपूण नासलो शान बागीन कितें सांगलें आपूण नासलो तशें खुबशे भुरगे आपले पर्सनल लायफान बिजी आसता आनी आमी तेंकां ब्लेम करी बाकीचे ब्लेम करी सो इलेक्शन म्हणजे आदी गरज ना आमी जर आमी जावपाक तेका एवरी टायम विचारता की ह्या इलेक्शन आसा ते इलेक्शन घेवपाक तुमची तयारी आसा तुमकां तुमचो टायम दिवपाची तयारी आसा फाल्यां फंड जनरेट करपाची तुमची तयारी आसा खुबश्या भुरग्यांनी आमकां सांगलें की आमकां खूब प्रॉब्लम जाता आमचें काम आनी आउटडोर बाकीचे एक्टिविटी मॅनेज आमकां इलेक्शन टायमार आमी एक्टिव रावले 2022 आमी 24 जाले काम धंदो सोडले ही रिस्क आमी आतां घेवपाक शकना आमी भुरग्यांक सांगलें की तुमचें कितें आसा तें तुमी वचून तुमच्या ब्लॉकाक उलया ब्लॉकाक उलोवन कितें आमकां तयारी आसा ब्लॉक कितें म्हणटात हें आमकां सांगता प्रत्येक मिटींग जाल्यार प्रत्येक सांगलें की आमी सांगपाक तयार आसा आनी आमी ह्या फावटी सिरियसली काम करतले जर आमी ह्या फावटी टायम दिवंक नासलो तसो टायम आमी ह्या फावटी गेल्या फावटी जो मॅक्सिमम टायम जो जाता तितलो दितले आनी चलयतले विदेश